बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कुडार वाठारात 14.5 लाख चौकड मीटर आयआयटी संपादित केल्या। मात ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। आयआयटी प्रकल्पाक लागून काजू बागायतींचे उत्पादन तसेच ओपा उदका प्रकल्पाचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे। या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर सोमारा बसका घेतले अशें थळाव्यांनी जाहीर केला। बेतोडा पंचायतीच्या कोडार ह्या गावातल्या 63/2 ह्या सर्वे नंबराच्या कोमनिदाद जागेर आयआयटी प्रोजेक्ट उबारपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा। स्थानिक लोकांक आपले म्हणणे मांडपा खातीर सरकारान 30 दिसाची मुदत दिल्ली आसा आनी 30 दिसाची मुदत बेगीनूच काबार जावपाची आसा। ताका लागून स्थानिक लोक सद्याक विरोध करीत आसा आनी विरोध करपाचे खातीर ते सोमार दीस एक खास मिटींग गांवांत सांजचे वेळार आयोजीत केल्ली आसा। स्थानिक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती कोमनिदादची आसा, पूण फक्त 2 लाख स्क्वेअर मिटर आसा ती रॉकी टायप आसा। उर्वरीत सगळी जमीन आसा ती लागवडीस येयल्ली आसा। ताका लागून हांगा सरकारान हो प्रोजेक्ट हांगा करचो न्ही असो डिमांड केलो आसा, कारण हांगा मोठ्या प्रमाणात बागायती आसा। त्याच बरोबर रानांत रानडुक्कर तशेंच गवे बिबटे, त्याच बरोबर हांगा ओपा प्रकल्प आसा तो लागीं आसा। सो फाल्यां सकाळीं हांगा आयआयटी प्रोजेक्ट जालो जाल्यार ओपा प्रोजेक्टाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यता स्थानिक लोक व्यक्त करीत आसा। सो सरकारान हेजेर डिसिजन बेगीनच घेवन हो प्रोजेक्ट हांगसरल्यान दुसरे कडेन व्हरचो अशी स्थानिक लोकांची मागणी आसा। सोमार दीस सांजची जी मिटींग जातली त्या मिटिंगेक मोठ्या प्रमाणात स्थानिक लोक उपस्थित रावपाचे आसा। त्याच बरोबर स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दुसरे पंचायती जी कुट्टी पंचायतीचे कांय लोक हाची बागायती ह्या कोडार ह्या गांवाच्या जागेर आसा। ताका लागून बेतोडा पंचायती बरोबर कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे लोक ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाची शक्यता वाडलेली आसा। बेतोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।